Nusi Wakad Hello Dotor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. हॅलो दोतोर हे कारण तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज असो एक खाशेलो दीस जाका जागतीक कॅन्सर डे म्हणजे वर्ल्ड कॅन्सर डे आमी मनयतात आनी आमचे बरोबर आसात डॉक्टर शेखर साळकर, गोंयचे नामनेचे कॅन्सर सर्जन. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. म्हाका सांगा ह्या दिसाची पार्श्वभूमी कितें की हो दीस मनोवपा फाटलो हेतू कितें आसता? दिस वॉज स्टार्टेड बाय UICC म्हणजे युनायटेड इंटरनॅशनल कॅन्सर कंट्रोल म्हणटा आमी ताका. सो UICC इज द बिगेस्ट ऑर्गनायझेशन अगेन्स्ट कॅन्सर. सो तांणी हो दीस निवडलो आनी तांकां दिसलें की देर वॉज सफिशियंट हें जाय म्हणजे अवेरनेस लोकां मदीं खूब कमी आहा. ते अवेरनेस कशें वाडोवपाचें म्हणजे जागृतकाय कशी निर्माण करपाची, लोकां कडेन ते सगळे एज्युकेशन वायज कशें सगळें पावपा जाय, तांणी केन्ना कितें करपाचें, कितें जाल्यार दोतोरा कडेन येवपाचें, हें सगळें पावपा खातीर तांकां एक दीस जाय आसलो वीच कॅन बी सेलिब्रेटेड एंड कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट ऑन दॅट इश्यू, फोकस्ड इश्यू करून लोकां कडेन पावपाचें, वीच आय थिंक वी आर डुईंग नाव. हें आमी कितें करता तें तातूंतच मोडटा सगळें. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर, आतां आमकां हळूहळू प्रश्न येवपाक लागतले, पण एक तुमकां अशें सुरवातीक विचारता आमी, गोंयांत खंयच्या प्रकारचे कॅन्सर म्हाका चड कॉमन अशें दिसून येतात? सद्या गोंयांचे प्रॉब्लेम म्हणजे अशें आहा की आमचे आंतड्याचें कॅन्सर आहा न्ही, म्हणजे लार्ज इंटेस्टायन आमी म्हणटा, कोलोन रेक्टम, एनल कॅनाल, ह्या तिगांचे मेळून म्हणजे लार्ज इंटेस्टायन इज द हायेस्ट नंबर. एक्चुअली इफ यू टेक बाय पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन जर घेत, पूर्ण इंडियेन आमीचो नंबर 1 लागता. मान तकली वयर करपा सारकी नाही ही मान सकयल घालपाची, कित्याक वी शूड नॉट बी फर्स्ट इन द कॅन्सर, वी शूड बी एक्चुअली लास्ट, विच इज व्हेरी हॅपी दॅट सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे युट्रसाचे जे तोंड आसा पळय ताजो कॅन्सर विच इज नंबर 1 कॅन्सर ऑल ओव्हर इंडिया इन बायलांनी, तो आमच्या हातून लिस्ट आसा. सो एक आमचे जर Y2 आसा कोलोन कॅन्सरान, जाल्यार आमचें एक बरें आसा की सर्वायकल कॅन्सर इज ड्रॉपिंग टू द बॅर मिनिमम. सद्या सामको कमी जाल्लो आसा. अच्छा, म्हणजे कारण कितें आसूं शकता? सी कोलोन कॅन्सरचें कारण आमकां चडशी खबर आसा बिकॉज ऑफ रेड मीट, म्हणजे मांस खावप. मांस म्हणटा ताका आमी, म्हणजे डुकराचें खावप किंवा गायचें मांस खावप किंवा इवन फॉर दॅट मॅटर बोकडी बिकडी मटन आमी जे म्हणटा न्ही, ते रेड मीट कॉजीस कॉन्स्टिपेशन जाता. म्हणजे संडास तुका टायमार जायना. जे अशे नॉन व्हेज खावपी खूब मांस खावपी आसता तांकां संडास 2-2 दीस 3-3 दीस जायना. सो वॉट एवर सपोज टू गो आउट फ्रॉम युअर बॉडी रिमेन्स युअर बॉडी, ते लागून मागीर ते हळू पॉलिप्स जावन मागीर ते कॅन्सर जावं शकता. सो दॅट इज बिकॉज ऑफ कोलोन. आनी आमचें पॉप्युलेशन इज ऑलमोस्ट 30% क्रिश्चन आनी मुस्लीम धरून अरावंड ऑलमोस्ट 40% जाता. 40% तांकां तांचे स्टेपल डायट इज मटनूच आसा. आतां खुबशे क्रिस्तांव लोकांनी आतां व्हेजिटेबल्स चालू केल्या आनी आमचे हिंदूय जाणांक आमचे मटण खावपाची उमेद खूब जाणांक आसता. पण ओकेजनल मटण खावप आनी डेली मटण खावप दॅट इज अ डिफरन्स. सो डेली मटण खाता ताका प्रॉब्लेम चडटा. केन्नाय तूं एकदां खातलो आपूण मटण म्हणजे ते मटणा खातीर आपल्याक कॅन्सर जालो अशें न्हय, पण रेग्युलरली अतिशक्ती म्हणटा आमी तशी, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी सर्वायकल कॅन्सर कमी जावपाक कारणीभूत आय फील द हायजीन. आमचे लोक शिक्षण मातशें बरें आसा, सो आपले स्वताची इंद्रियांची काळजी ते बरे घेवं शकता. आनी सेकंड इज STD प्रोग्राम जो गव्हर्मेंट चलयता, तातूंत ते सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजीस कमी जाल्या कारणान, बिकॉज नाव वी नो दॅट सर्वायकल कॅन्सर इज कॉज्ड बाय ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस, HPV व्हायरस, म्हणून ताजेर वॅक्सिन आयले न्ही. सो देर इज अ व्हेरी गुड अवेरनेस ऑन दॅट आनी क्लिनलीनेस दवरल्या खातीर ते कमी जावं शकता. सो हे 2 आसता. ब्रेस्ट कॅन्सर इज वी आर पार विथ द मेट्रो सिटीज, नॉट विथ इंडिया. इंडियाचो खूब कमी आसा, बट इफ यू कन्सिडर मेट्रो सिटीज म्हणजे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता आनी मुंबय, ह्यो जर 4 सिटीज धरल्यो, तांच्याच अरावंड 35 to 40 पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन. म्हणजे आमी कॅन्सराचे उलयतना पर्सेंटेज उलयना, वी टॉक अबाउट पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन. म्हणजे 1 लाख जर बायलां घेतली जाल्यार 35 बायलांक कॅन्सर जावं शकता गोंयांत टुडे, ब्रेस्ट कॅन्सरचो, विच इज एज गूड एज बॉम्बे. आनी बॉम्बे आतां म्हाका सद्या 40 बी पावला. पण इफ यू कन्सिडर विलेजीस लेवल इन महाराष्ट्र लायक बार्सी, विच इज इन अ स्मॉल विलेज इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, थंय आमी स्टडी केल्ली आसा, थंय इट इज 8 पर लॅक. 8 म्हणजे 8 32 4 फावटींनी कमी आसा थंय बार्सी. इज इट बिकॉज ऑफ द म्हणजे अर्ली डिटेक्शन काय आनी फॅक्टर्स आसा अशें तुमकां दिसता? ना, अर्ली डिटेक्शन न्हय. इट इज बिकॉज ऑफ डायट आनी बिकॉज ऑफ लायफस्टायल. ब्रेस्ट कॅन्सर हो असो जो एक हें आसा ताका लायफस्टायल चेंजीस खूब कारणीभूत आहा.
लायफस्टायल डज नॉट मीन कपडे. ते हांव पयलीं परत तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की लायफस्टायल म्हणजे कमी कपडे घालप अशें न्हय. ते स्टायल नाही. स्टायल न्हय म्हणजे तूं दिसपाक बरें दिसता अशें न्हय. लायफस्टायल म्हणजे कितें आसता, पयलीं भुरगीं कशीं आसतालीं आमच्या फॅमिलीच्या म्हणजे 2-3 जनरेशनाच्या फाटसून जर तूं वचत जाल्यार 16-17 वर्षाचें चली जालें न्ही की लग्नाची चिंतताले. आयज चिंतना. आयज तूं 22-23 जाल्या शिवाय कोण चली लग्न जायना. ते उलट शिकता शिकता म्हणजे ते 25-26 वर्साचेर वता. मागीर ते म्हणटा आपल्याक भुरगीं नाका इतक्या बेगीन, वी वॉन्ट टू हॅव आमचें घर स्वताचें बांदून जाय करून ती 30 वर्सां जाता. जॉब मेळूंक जाय, जॉब मेळूंक जाय म्हणजे कॅरियर ओरिएंटेशन खूब जाल्ल्या कारणान फर्स्ट चायल्ड पयल्या भुरगें जर 30 वर्साच्या वयल्या बायलेक जालें देन द चान्स ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कॅन्सर इन्क्रीजीस, वाडटा बाय 30%. सो यू हॅव टू हॅव फर्स्ट चायल्ड बिफोर द एज ऑफ 30. 30 वर्साच्या पयलीं ते भुरगें जावपा जाय म्हणजे फॅमिली तुजी सुरवात तरी जावपा जाय. देन सेकंड थिंग इज भुरगीं कमी जाल्या. पयलीं आमी जर पळयतली जाल्यार 4-5 जाणांची लायन आसताली, 5-6 जाणां भुरगीं आसताली. तांचे ते सुरू जालें, एक भुरगें सोंपता म्हणसर दुसरें जाताले, तिसरें जातालें. ब्रेस्ट फिडींग कंटिन्युअस चालू उरतालें. दीज आर ऑल प्रिव्हेंटिव्ह फॅक्टर्स. गुड ब्रेस्ट फिडींग इज प्रिव्हेंटिव्ह फॅक्टर्स. आतां गव्हर्मेंट सगळ्यान 2 वर्सां CCL दिता तुमकां, चायल्ड केअर लिव्ह. आवयो केन्ना घेता लिव्ह? भुरग्यांच्या एग्जामी वेळा तुका दिल्या 2 वर्सां बिकॉज ऑफ भुरग्याची काळजी घेवपाक आनी तुजी स्वताची काळजी घेवपाक. तुमी वापरता ती एग्जामीच्या वेळा आनी मागीर म्हणटा की सगळीं प्रॉब्लेमां जालीं म्हणून. प्रायव्हेट सेक्टरान 3 म्हयने लिव्ह आसता, सो थंय तांचे प्रॉब्लेमूच आसता. सो एटलीस्ट ही 2 वर्साची लिव्ह आहा ती आय थिंक गव्हर्मेंट, आय सिन्सियरली फील दॅट गव्हर्मेंट शूड मेक कंपल्सरी दॅट 2 वर्सांच घ्या तुम्ही, नाल्यार घेवं नाका ती. देन इट वील लॅप्स. हें अशें करून न्हय ताणें ते भुरग्यांक दिलां ती एक्चुअली 2-3 म्हयने घेतात आनी मागीर कामाक वतात. मागीर भुरग्याक दूध सारकें मेळना. बरोबर. म्हणजे भुरग्याचे हाल जातात आणि एज फार एज डबल फायदो दुधाचो हो डबल फायदो आसता. आवयकूय फायदो आसा, भुरग्याकूय फायदो आसा. बरोबर. आनी ताचो दोगांचो फायदो बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स हे CCLच्या बांगडीन सगळें चुकता. मागीर ओबेसिटी इज अनदर फॅक्टर. आमकां पयलीं दिसतालें हें दिस इज नॉट अ सिग्निफिकंट फॅक्टर म्हणून, पण आयज द स्टडीज हॅव शोन दॅट सिग्निफिकंट फॅक्टर इज ओबेसिटी. म्हणजे लठ्ठपणा म्हणजे मोठी जावप बायलां, स्पेशली इन पेरीमेनोपॉजल म्हणजे 40 वर्साच्या वयाचेर यू गेन वेट. बिकॉज तुका कितें आसता 30-35 वर्सां तुका आपल्याक बरें दिसचें म्हणून तूं मातशें ते डायट बियट करता. एकदां भुरगीं मातशी अशीं व्हडलीं जालीं, ती जेवणाक कोण घरान आसता, तूं जेवण करता बरेंशें नेटान बरें, भुरगीं येतलीं म्हणून भुरगीं फोन करून मॉम आय एम गोईंग फॉर अ पार्टी. दुसरें चली म्हणटा आपल्याक कोण फ्रेंडा कडेन वचूंक जाय, हांगा वचूंक जाय, भुरगीं जेवपाक ना. मागीर तिका वास दिसता. कोंकणीन एक शब्द आहा वास दिसा म्हणून, खबर आहा तुका? वास म्हणजे एक्चुअली नॉट स्मेल, म्हणजे नुस्तें बी भायर उडोवपाक न्हय, वास दिसता तुका तो. मागीर तूं तें दवरता किंवा तूं आपूण खाता किंवा फ्रिजान दवरता आनी ते सिरियली पळयत लावप आनी ते खावत रावप. मागीर आवय पूट ऑन वेट. बरोबर. एट द एज ऑफ अराउंड 40s प्लस. सो दॅट वेट गेन इज सिग्निफिकंट फॅक्टर इन हें. बाकीच्या फोन तूं आमचे फॅक्टर स्मोकिंग ऑल दोज थिंग्स अल्कोहोल दे आर आसाच तुका. पण दीस इज इम्पॉर्टंट. हो चेंज जो जालो, कॅरियर ओरिएंटेड सगळीं भुरगीं जालीं आनी दे डोंट मॅरी अर्ली, दे डोंट हॅव चायल्ड अर्ली, दे डोंट हॅव मल्टिपल चिल्ड्रन. आतां हें सगळें सांगपाक आनी उलोवपाक म्हाका बरें दिसता, पण एक्चुअली फॅक्च्युअल ग्रावंड लेवलचेर रियालिटीज मातश्यो वेगळ्यो आसता. बरोबर. एब्सोल्युटली. म्हणजे इवन सगळ्यांची लग्न कशें आसा, तूं नेट करता लग्न करूया म्हणून तरी लग्न जायना अशी परिस्थिती आसता. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू से दॅट एक्चुअल कितें कारण ताचें तें. बरोबर. डॉक्टर मातसो सांगता म्हणजे हे पळयात आजचो डॉक्टरांचो जो विशय आसा तो कॅन्सर. तुमी खंयच्याय प्रकारच्या कॅन्सर विशीं आमकां प्रश्न विचारता 24904444 आनी 24904445 ह्या दोना पैकी एका नंबराचेर प्रश्न विचारतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात. डॉक्टर म्हाका आनीक सांगात की आमी म्हटलें न्ही की लायफस्टायल तुमी वॉट अबाउट दीस जंक फूड दॅट इज ओनली कॉज ऑफ द ओबेसिटी न्ही. तुम्ही हालीं जर एक बरी एक व्हॉट्सअपाचेर एक बरें हें चलता आसत, एक पिक्चर चलता की अमेरिकेची बायलां ती एज्जी व्हडली बायल बसल्या आनी ताका घोव बरो बरयता आनंदान सामको, आनी आमची बायलां सगळीं मातशी वीच वन यू वील प्रिफर बी काय म्हणून. इट्स इनडायरेक्ट अ व्हेरी गुड सिग्नल दॅट इज जंक फूड, सगळे पिझ्झा आनी हें आनी ते सगळे खावन बर्गर. आनी वन्स इन अ वायल इज ओके. हांव ना म्हणटा भुरगे म्हजे कडेन सगळे अशें पळयतले हो म्हणटालो कांय खावं नाका म्हणटा. But once in a while you can have it, but it cannot be routine. Like I have gone to अमेरिकेक हांव गेल्लो म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा. तो सकाळीं उठ्ठालो चलो, कळ्ळें न्ही, तो फ्रीज उगडटालो, ते येदी सलामी म्हणून येदी व्हडली ती काडटालो, येदी व्हडली एक चीज मारतालो भितर, 2 पाव घेतालो, ते हातून अच्छे घालतालो ओवनान खातालो, 1 ग्लास दूद मारतालो वतालो. सांजचो येवन परत तेंच करता, परत दनपारां परत रातचें तेंच. आमी केन्ना अशें दिसता ती खाल्लें जाल्यार केन्ना भुरगीं एक खाता आनी बाकीचें आमचें एक स्पेशालिटी आसा. आमची तुवें चिकन खाल्लें, मटन खाल्लें आनी कितेंय खाल्लें न्ही तरी बरोबर भाज्योय आसता. बरोबर. डॉक्टर मातसो एक कॉल घेवया. हॅलो. हॅलो. हां. हांव म्हापशेंच्यान उलयतां. म्हजो डॅडी आसा न्ही, असो स्ट्रीक आहा, तेजो पयलीं ऑपरेशन जाल्लें, ते ट्युमर बी तेजो काडलेलो.
आता ते परत ते आता ते म्हणजे आजीला ते जीएमसी वचप चालू असता त्याच्या मध्ये ते आता म्हणतात ते कितें कसलो कॅन्सर कसलो कॅन्सर ते कॅन्सर म्हटलं त्यांच्यानी लास्ट स्टेज म्हटलं त्यांच्यानी नाही पण ते कसलो? कसले इंटेस्टायनाचो आसा काय पोटाचो आसा लिव्हराचो आसा काय लंग्स आसा कसले ते पळोवचे लंग्साचे ते कितें म्हणतात ते ऑपरेशन त्याचे आता करूंक जायना म्हणतात ते कित्याक ते सगळ्याक त्याचे स्प्रेड जाला कसल्या म्हणतात भागाचो अशें विचारता डॉक्टर? खंयच्या भागाचो आसा खंयच्या तो कळटा भागाचो? तो. पोटाचो? पण एनिवे तुझ्या हाजे वरसून ते जर म्हणटा एडवान्स आसा म्हणजे एकदा ऑपरेशन करून जाल्या म्हणजे तो आयदर तो परत जावंक शकता. कॅन्सराचे कशें आसता कॅन्सराचे एकदा तू एकदा ऑपरेशन मॉर्फिन म्हणून कितें ते टॅबलेट दॅट इज ओनली फॉर पेन Painkillers. किलर पेन किलर हा, हा. पण यू टू वन अंडरस्टँड जावपा जाय की एकदा ऑपरेशन करून जर परत तुका त्रास जावंक लागले आणि परत जर तो आयलो जाल्यार दोन गोष्टी असू शकता. एक म्हणजे तो कॅन्सर परत त्या जाग्यार आयला किंवा तो थंयसून स्प्रेड जाला आणि लिव्हराक गेला किंवा तो लंग्सांक गेला किंवा तो ब्रेनाक गेला. म्हणतात ते लिव्हर स्प्रेड जावन लंग्साक हे कॅन्सराचे एक हे आसा न्ही ते दुयेंसाचे प्रॉब्लेमूच तशें आसा की जरी ते एका भागाचे असले तरी त्या भागाक ते मागीर त्रास करना पण ते थंयसून दुसरे कडेन वता. लायक फॉर एक्झाम्पल हे तुजें हांव सांगना पूण एक सपोज ब्रेस्ट कॅन्सरान जर सपोज एक गाठ आयली आनी हांगा कॅन्सर जालो तो थोड्या वर्सांनी तो लिव्हराक वचूं शकता, तो थोड्या वर्सांनी मागीर तो लंग्साक वचूं शकता, ब्रेनाक वचूं शकता अँड दॅट इज द प्रॉब्लेम ह्या कॅन्सराचे. म्हणून तो बेगीन डिटेक्ट जावन बेगीन तुमी दोतोरा कडेन येवप अँड देन मागीर एका ऑपरेशनान सगळे प्रॉब्लेम. ते फक्त सर लायता आणि ते दवर ते म्हणतात ते कित्याक गेले काय जातात नाही दॅट इज कितें जाता Because दॅट of इज अ the स्टेज advanced अशी जाल्या stage न्ही की तुमकां आमी सुद्दां कोणी म्हाजो तुमकां कोणी रेफरन्स दिलो तुमकां सुद्दां मेळ्ळा तुमकां सुद्दां मेळपाक हांव शकलो ना सर. नाही पण कशें आहा तें इट इज अ प्रॉब्लेम कशें आहा एकदा तुका एडवान्स स्टेज पावली न्ही की मागीर तुका ट्रिटमेंट असो कॅन्सराचो असो नासता पण बाकीचो ट्रिटमेंट म्हणजे तो जो सलायन लावप आनी पेन किलर दिवप मॉर्फिन दिवप इज ऑल्सो अ ट्रिटमेंट बट दॅट इज अ पॅलिएशन म्हणटा आमी ताका. पॅलिएशन म्हणजे कशें आतां आमी कॅन्सर तुजो वाडलो म्हणून तो फाल्यां कांय कितें जावपाचें ना न्ही तो टायम मदलो जो आसता न्ही तातूंत पेशंटाचें लायफ कशें कम्फर्टेबल करप हे आमचो एम आसता. कॅन्सराचो ट्रिटमेंट तो एक लिमीट पर्यंत आमी करूं शकता. आफ्टर दॅट इट इज नॉट पॉसिबल ते सगळें करूंक मेळना तुका किमोथेरपी बी ते एक लिमीट आसता पेशंटाक सोंसपाची ताकद आसूं शकता पावर दिवपाची ताजी एक लिमीट आसता. सो ताज्या भायर जसं पावलो न्ही कॅन्सर की मागीर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रिटींग कॅन्सर पार्ट देन बट टायम इज देर तुवें कितें तरी पेशंटाक करूंकूच जाय न्ही. सो तुका जर बाबा उलटी जाता जाल्यार उलटीची वखदां तुका मागीर संडास जाता संडासची वखदां दुखता जाल्यार दुखी आमी सिम्टोमॅटीक ट्रिटमेंट म्हणटा ऑर पॅलिएटिव्ह ट्रिटमेंट म्हणटा. तो आय थिंक वॉट दे आर डुईंग इज रिजनेबली गूड. म्हणजे जर तुमकां ऑलरेडी सांगला की ती आता एट दीस स्टेज जर व्हडलेशें काय करपाक मेळना एडवान्स आसा जाल्यार तिज ओनली म्हणून हांव मी सगळ्यांक सांगता की यू हॅव टू कम अर्ली इन द स्टेज सो दॅट यू कॅन गेट अ गुड क्युअर फॉर. बरोबर. मग सांग डॉक्टर की तुम्ही म्हटलें न्ही की आतकड्याचो कॅन्सर जाता हाची म्हणजे सुरवातीची लक्षणां कितें आसूं शकतात? नाही आमची सगळे कॅन्सराची फॉर दॅट मॅटर फॉर ऑल दॅट कॅन्सर नाही सगळ्यांचे सिम्टम जे असता ते आर व्हेरी सिंपल सुरवातीक. लायक ब्रेस्ट कॅन्सर तूं म्हणटा न्ही गाठ आसा पूण तो कितें मावय म्हणटा ती आपल्याक दुखाना आपल्याक कांय त्रास येना कित्याक दोतोरा कडेन वचुया. बरोबर. हो कॉन्सेप्ट एक. दुसरो संडासान रगत पडटा ना म्हणटले पायल्स आहा कळ्ळें न्ही पयलीं सगळें पायल्साचेरूच घालप जेन्ना तो पायल्स करून करून शेवटी जायना की मागीर ते बोट घालून पळयता अरे भितर कितें आसा. सो इवन एट द एज ऑफ 45 किंवा 40च्या वयर तुका जर पायल्स जर तुवें डायग्नोसीस कोणें केल्यो आय कॅन अंडरस्टँड एक 20 वर्साचो और 30 वर्साचो भुरगो तुका रगत पडटा म्हणटाले पायल्स एक म्हणूं येता. पण 40 वर्साच्या वयर तूं एकदां पावलो आनी जर तुका रगत पडूंक लागलें पयलीं कोलोनोस्कोपी इज अ मस्ट. ती जर तूं करूंक ना म्हणजे यू आर नॉट ट्रिटींग प्रॉपरली. ते जर ना भितर कांय कॅन्सर ना सी यू कॅन वेट फॉर पायल्सा खातीर तू एक म्हयनो फुडें गेलो न्ही कांय जावपाचें ना. इट इज नॉट लायफ थ्रेटनिंग. पण सपोज यू मिस द कॅन्सर जाल्यार तें ऑपरेशन पयलीं तुका एक अननेसेसरी करतलो प्लस ते सगळें तुका सुरवात जाता म्हणजे परत आनी एक 6 म्हयने वतले कित्याक आतां म्हणटलें नित्य ऑपरेशन केलां ते दुखतात तुका म्हणटले ब्लिडींग जातात म्हणटले करून टायम वता भितर खूब. सो एकदां तुका जर लूज मोशन जावप किंवा कॉन्स्टिपेशन जावप ऑल्टरनेट लूज मोशन आनी कॉन्स्टिपेशन जावप आनी सेकंड थिंग सपोज तुका एक फिक्स टायम आसा सकाळी सगळ्यांचो एक टायम आसता संडासाक वचपाचो लायक सकाळी उठले की बाबा एक 6 सुमार उठलो जाल्यार 6:30 संडासाक गेलो च्या घेतली संडासाक बसलो. आतां तुका अशें दिसता की ना आपल्याक 4 उठचें पडटा कुळकुळ जाता एकदम संडास जाता पातळ जाता किंवा 2-2 दीस 3-3 दीस तुका